सरकारान 2024-25 वित्तीय वर्साचो अंतरिम अर्थसंकल्प बिरेस्तारात जाहीर केलो. अर्थसंकल्पाक विकसित भारताच्या 4 मुखेल खांब्याचेर भर दिला. तातूंत शेतकार, बायलां, तरणाटे आनी गरीब हांचो आस्पाव आसा. मारिया एक नदर सत्ताधारी आनी विरोधकांच्या मेस्तुरात प्रतिक्रियांचेर. विकसित भारत ही संकल्पना जी आसा 2047 हे भारत देश हो विकसित राष्ट्र जातले आनी ताका लागून ह्या देशान रावपी सुद्धा जे लोक आसात तेंचोय विकास जावपाक जाय. त्यामुळे गरीब मनशाक हात दिवन वयर काडपाक जाय हे ह्या हाच्या भितर आसा. त्यामुळे आत्मनिर्भर भारत आनी हाची पूस दिवपाचें काम ह्या बजेटा भितर आसा. ताका लागून सबका साथ, सबका विकास आनी सबका विश्वास हे विजन घेवन हे बजेट इंटरिम बजेट पार्लमेंटान दवरिल्लें आसा. विकसित भारत 2047 आमी उलयतात तातूंतल्यान 4 पिलरांचेर आमी फोकस केल्लो आसा. प्रधानमंत्री युवा शक्ती, किसान शक्ती, महिला शक्ती आनी गरीब कल्याण. आनी ह्या 4 पिलराच्या भोंवतणी सगळी जी बजेटाचें अनाउन्समेंट जाला तातूंतल्यान म्हाका दिसता पर्यटन आनी आयटी दोनूय गजालींचेर डेफिनेटली आमकां एक बरो बॅकअप मेळिल्लो आसा. कॉन्फरन्सीस इज वन पार्ट. स्पिरिच्युअल टुरिजम जे लास्ट हांव 1 वर्स चेंज ऑफ परसेप्शन गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटालो ती भावना आमी फुडें व्हरता आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चराक बाकी कडेन खंय हेल्प जाय. एंड आवर न्यू थीम ऑफ रिजनरेटीव टुरिजम वेर वी आर टॉकिंग अबाउट एकादश तीर्थ हातूंतल्यान स्पिरिच्युअल टुरिजम फुडें व्हरता आसतना ह्या बजेटाच्या नुसार आयदर थ्रू लोन्स ऑर थ्रू कॅपिटल फंड्स ऑर थ्रू सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर म्हाका दिसता विल बी अ बिग बूस्ट फॉर स्पिरिच्युअल टुरिजम. आज इंटरिम बजेटान जो टॅक्स रिडक्शन जावपा जाय आशिल्लो तो कांयच ना. आहा तशें सगळें एक 4 म्हयन्यांत तेम दाखयलो आहा. हितून व्हडलेंच कांयच ना. सो इट इज लायक नथींग नॉर्मल. आमगे हो टॅक्स तुमगे टॅक्स सगळ्यांगेलो टॅक्स आमकां कांयच उणी जालो ना. सो वॉट इज द पॉयंट. एक नंबर्स फिगर घेवन चल्ल्या. सो दीस इज हाव दे हॅव बीन रनिंग आनी इट इज टायम दॅट पीपल शूड अंडरस्टँड दॅट लोकांक आज जायते बरें फाव जावपाची गरज आहा आनी लोकांक एक कायदो तो की तांकां सगळें मेळपाक. पूण हो सरकार आज हें सगळें करप्शन घेवन हें चल्ल्या. बजेट तें हे वर्साचें न्ही 2047 बरो पिरियड दिला रे. बेसिकली इट इज अ कंप्लीट दीस ऑफ ओवर कॉन्फिडन्स. इलेक्शन इयराक हे ना सॉप्स बिप्स म्हणटा कांय ना. वी हॅव ऑलरेडी वन द इलेक्शन वील कम बॅक इन जुलाय. फर्स्ट टायम दे put passed a vote on account just like what we do here. So I think they are very overconfident of their victory and they are planning till 2047. So people have to adjust to that. There's not much in it for the common man, but the common man has been very clearly told that this is a budget not meant to make you happy to vote. This is a budget meant to prepare us for 2047. सो तशी दूरदृश्टीन केल्लें बजेट तें बीजेपी सरकारान मोदी सरकारान केल्ली आनी आमकां दिसलेलें की त्या बजेटान ते करतले म्हणून जो की 15 लाख दिता म्हणून प्रत्येकाक 15 लाख दिता म्हणून सांगलेलें. मात आजून पर्यंत आमकां तर दिसोंक ना ह्या बजेटान कितलीशी बजेट जावन गेली. आनी ह्या लास्ट बजेटान तर आमकां दिसलेलें की 15 लाख प्रत्येकाच्या जे बँक अकाउंटान 15 लाख येतले म्हणून. भ्रश्टाचारी मुक्त म्हणटाले पळय आयज कोण येयल्लें आसा बीजेपी भ्रश्टाचारी मुक्त आसा काय ना ते. तशेंच 100 स्मार्ट सिटी करता म्हणून सांगलें. आयज एकूय सारकें आमकां 100 स्मार्ट सिटी. आयज आमची गोंयची स्मार्ट सिटी पळयल्या तुमी कितें हालत जाल्या ती. आजून पर्यंत स्मार्ट सिटी जावंक ना. सो बजेटाचें आनी सांगपाचेंच कांय ना. कारण प्रत्येक वेळा फोटींग आसतना ही हांकां संवय जाल्ली आसा एक बलून व्हडलो फुलोवपाचो आनी तो बलून दाखोवपाचो. पण ग्रावंड रियलिटी कितें आसा. भ्रश्टाचारी सरकार हो भ्रश्टाचार आनीक वाडलेलो आसा आनी हो भ्रश्टाचार फुडें आनीक वाडटलो. कारण तांकां कांयच पडलें ना. आयज शेतकारांचें जे शेतकाऱ्यांक खरें म्हटल्यार खुबशे कंपन्सेशन मेळपाक जाय आसलें. शेतकाऱ्यांक स्किमी मेळपाक जाय आसलें. मात ते शेतकाऱ्यांचो जो हें आसा तें मेळत ना. आनी कितलेशे तुमी पळयता आसतले सोसायटीज जे चालूच आसा आनी गोंयांत बसून शेतकाऱ्यांक जी मदत जाय त्या बाबतींत मदत जायना. बजेट पासून गोंयचो पासून सेम सिच्युएशन आसा. बजेटान शेतकाऱ्यांक चड आसना बट जे IPB अंडर व्हडले व्हडले रियल इस्टेट येता व्हडले व्हडले ते लॉबी येता तांकां व्हडलो बजेट आसता. विकसीत भारत करपाक सोदताय म्हाका. आय होप दे डोंट डू विकसीत गोवा. दिस इज बेसिकली वॉट वी फील. जे हें करप्शन इज वन ऑफ द मेन इश्यूज दॅट इज हॅपनिंग प्रत्येक वाठारांनी प्रत्येक डिपार्टमेंटान. करप्शन करप्शन अँड करप्शन. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.